मुखार उबो रावच्या आमचे मोतले फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उदोर कानार पडोत जाल्यार शिंपो कोडू चोरोत कशा आमकां जिवीक करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो कशा आमकां जिवीक करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो तुमकां देव तुमकां करपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी लूट सायबिणीची परब मनयता. खेरीत भाशेन भलायके पासत सगल्यांच्या आमी आयच्या दिसाक मागुया. हे सुमान भलायकेचे प्रेशितायेक भेटयलेलें सुमान आनी आयच्या दिसाक ही परब मनयता आसतना सगलीं जीं कोण बरीं ना तांचे पासत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची भलायकी देवाच्या हातान दिवया. बरी भलायकी पासत देवाक आर्गां दिन वास दिवया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिंगेल आनी आयडे डायस हांच्या ओत्म्या पासत. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिन वासून मारिया आंतोनिया फेर्नांडीस तिच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता एडमिना रॉड्रिगीस फादर लुकस हाची आवय ती. ऑस्टीन मेंडीस तशेंच शालिनी डिसुजा आनी इनासियो फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी यात्रेकारां आनी ही यात्रा आमी चलता आसतना आमी बऱ्या बऱ्या स्वातांचेर वेता. बो करून आमी सायबीण मांयची जंय जंय सायबीण मांय दिसती पडल्या थंय थंय जायत्यो पिलग्रिमेजीस घडटात. तर आमचें जिवीत एक पिलग्रिमेज, एक यात्रा. तर ही यात्रा आमी चलता आसतना जायते पावटी आदळून पडल्या. जायते पावटी जें बरें करूंक जाय तें आमी करूंक ना. जायते पावटी मेळेपणान जियेल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ओगुणीत काकलुतीच्या बापा, आमचे असोगतायेन तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकता. पातका खोताविणे गोरबी संभोवलोली तुज्या पुताचे मायेची विणवणी कोनवाळायेन मानून घे आनी आमकां सर्व पिडे शिडेंतली राखून कुडी ओत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन.
इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या कुशल जा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरी जायात. तिचें दूख करतल्या समेस्तानो तिचे पासत कुशलकायेन मुरगोडटात. बुजवण दितोली तिची हड्डी शिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लोल्या हड्ड्यांतले पियेवून पियेवून खुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एक नदी परी हांव तिका शांती धाडटलों आनी घसघशीत व्हांवतल्या व्हाळा परी राष्ट्रांची महिमा. ती आपल्या हड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेंत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितली आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें, तुमचीं हाडां तोंडा वरी फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावलो ताच्या सेवकांक राखता म्हूण गमून येतलें. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तूं आमच्या कुळाची वड्यांतली व्हडली वडवीक. परतून म्हणया, तूं आमच्या कुळाची वड्यांतली व्हडली वडवीक. प्रितमेल्या सर्व अस्तुऱ्यां वयर भोव व्हडट्या देवान तुका दुवे सदोवी केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. तूं आमच्या कुळाची वड्यांतली व्हडली वडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब. तूं आमच्या कुळाची वड्यांतली व्हडली वडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र हीन हलकें जाल्लें तेन्ना तुज्याच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब. तूं आमच्या जिवाची. उद्गार. भागवंत अंकवार मारिये, तूं सदोवी, तूं भोव मनेस्त. कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्या तुजे थावन उदोन आयलो. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora सोय सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सोय आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोय. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी तीं ओतोसर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें,
तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारभाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारभाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकोर मात जाणा आसलें. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांट्टात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, लूड सायबिणीची आयज आमी परब करता आनी खेरीत भाशेन पिडेस्तां पासत हो दीस आतां इल्लोसो वेळ ओगीच रावात आनी ते घडयेचो उगडास करात, जे घडयेर तूं बरो नासलो, बरी नासली आनी तूं बरो जालो त्या दिसाक. ज्या दिसाक तूं बरो जाला दुयेंसांतलें, कसलेंय दुयेंस आसलें तुका, तें दुयेंस तुजें बरें जालां, ते घडयेचो उगडास कर. आतां परतून येयात. ते घडयेचो उगडास करीत जाल्यार कितें जाता? बेजेसांव जाता, खुशालकाय जाता. बेजेसांव जाता, आय सायबा बेस्तो बरो जालो म्हणून. खुशालकाय जाता, जावं सायबा जालो बरो. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता खुशाल जा. आनी खुशालकाय कित्याक? कित्याक बरो जावपाचो वेळ आयला. देव तुमचेशी आयला. देवाचें बरेपणां तुमकां मेळटात, देखून खुशाल जा. दुयेंसांतलीं जेन्ना आमी बरीं जाता तेन्ना ही एक आमकां खुणा. देव तुमचे सवे आसा, देव तुमकां बरेपणां दिता. भाव भयणीनो, लुड्स शारान, फ्रांसाच्या लुड्स शारान जेन्ना सायबीण माय दिश्टी पडली ह्या सुकुल्ल्या 14 वर्साच्या भुरग्याक, बेर्नादेत, सायबीण मायन खंय ताका सांगलें, तुवें कोणशाक मातशें मुखार एक खोण मार. आनी तातूंतल्यान तावन उदक आयलें. हें उदक खंय आजून पासून व्हांवता. हांव पावोंक ना आजून लुड्स. तुमी पावल्यांत कोण? तेन्ना खंय तें बेर्नादेतान फोण काडलेलो, सायबिणीन सांगलेलें तें आजून पासून उदक व्हांवता आनी जो कोण त्या उदकाशी वेता तो खंय बरो जाता. समज आतां तुमी हिंगा तावन वयतल्यात जाल्यार पयलीं कितें करपाक जाय? आमी हिंगा तावन जरी तर लुड्स शारान वयतले तें उदक पिवपाक कितें करपाक जाय? पयलीं सुवातेर आमची आख्खी ट्रॅव्हल आयटिनरी करपाक पडली. टिकेट काडपाक जाय, विजा काडपाक जाय आनी मागीर वचपाक जाय. पूण वयचे पयलीं आनी ह्यो टिकेटी काडचे पयलीं मनान चिंतपाक नाका की म्हाका वचपाक जाय म्हूण. काळजान आवंडो घेवपाक नाका, म्हाका वचपाक जाय. म्हणटच आमची जर्नी सुरू जाता, आमची यात्रा सुरू जाता जेन्ना आमी चिंतता आमकां वचूंक जाय. वचपाचो हेतू कितें? कित्याक वचपाक सोदता? बरीं जावपाक. हिंगा बरीं जावपाक जायना? हिंगाच रावन बरीं जावपाक जायना? हिंगासान मागल्यार सायबीण माय पावना? तरी पूण वचपाक जाय. कित्याक? खेरीत जागो. आनी असले खेरीत जागे संवसारभर जे आसा थंयसर आयज पिलग्रिमेजीस जाता. जाय तो लोक त्या जाग्यांचेर वेता. दुसरे कडेन देव ना म्हण न्हू, दुसरे कडेन सायबीण माय मागणें आमचें आयकना आनी आमचे पासत मागना ह्या कारणाक लागून न्हू, पूण खेरीत जागे जंय सायबीण मायचें दर्शन दिश्टी पडलेलें आसा आनी त्या जाग्याचेर एक खेरीतपण आसा, देखून वेता. तर वेता आसतना भाव भयणीनो, आमी आमकांच रिती करपाक गरज.
जरी तर बरेपण देवाचें आमचे भितर घालपाक जाय जाल्यार रिती करपाक जाय. आनी तें रितें केलां तातूंत भरपाक जाता. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता 100 दोणां आसलीं, ती रिती आसली. ती तर रिती नासली जाल्यार तें उदक तातूंत भरपाक जायनासलें. जेन्ना सायबिणीन म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात, आनी जेजून तांकां सांगलें दोणां उदकान भरात. ही दोणां पयलीं रिती आसली. उदक बेश्टें फुकट आसलें देखून तें भरोसोर वतोसोर तांणी उदक भरलें. आयज पयले सुवातेर आमचें जिवीत रितें करपाक गरज आसा आनी तें भरपाक गरज आसा. कितें रितें करतलो? जें आमचे भितर वायट आसा आनी ज्या कारणाक लागून जी देवाची कृपा आमचेशी येता वो जें बरेपणां आमचेशी येतात आनी त्या बरेपणाक लागून आमी खुशाल जावपाचीं आसा, म्हणल्यार आमच्या खुशालकायेचें आमचें भलायकेचें कारण जें आसा तें आयज घडये आमी चिड्डून दामून दवरलां. कित्याक तातूंत आमी पातकां घातलेलीं आसा, आमची आशा घातलेली आसा, नाटकाय घातलेली आसा, दुसऱ्यांचे पाड घालपाचे प्लॅन काडलेले आसात. ह्यो सगल्यो वायट वस्तू ज्यो आसात त्यो जेन्ना भितर घातला तेन्ना भलायकी मेळपाक शकना. कित्याक रितें जावंक ना आनी ज्या मेरेन तूं रितें करिना त्या मेरेन देवाचें बरेपण भितर येवचें ना. देखून सायबीण मांय जेन्ना दिश्टी पडटा ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक लुड्स गांवांत, तेन्ना तिचो संदेश फकत एकूच, प्राचीत, प्राचीत आनी प्राचीत. प्राचीत कर, प्राचीत कर, मागणें कर. सांग सगल्यांक प्राचीत करात, मागणें करात. आनी हें प्राचीत आनी हें मागणें कित्याक? कित्याक हें रितेंपण आमी घडोवन हाडपाक. आमी देवाक भेटूंक वेता, देवान आपणाचें दर्शन दिलां, थंयसर असल्या जाग्यांचेर आमी वेता, तेन्ना हें रितेंपण नासतना आमी कितलेय पावटी कितलेय कडेन वचत जाल्यार बरींच जावचीं ना. थोड्यांक बरेपण मेळटा, थोड्यांक बरेपण मेळना. पूण मागणें करूंक जेन्ना आमी वेता तेन्ना मागणें केलां देखून बरें जावपाक जाय अशें ना. व त्या जाग्याचेर गेला देखून हांव बरो जावपाकूच जाय अशें ना. पूण त्या जाग्याचेर तूं वयता देखून तुजो भावार्थ घट जावपाक जाय हें आहा. त्या जाग्याचेर येवपाक तूं तुजें मन करता देखून तुजें जिवीत बदलपाक जाय, जिविताची नवसरणी जावपाक जाय हें आहा. तर जिविताची नवसरणी जेन्ना आमी करता तेन्ना भाव भयणीनो घडये आमी लूड शारान पावचीं ना, पूण हांगाच रावन पासून बरीं जातलीं. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया समजून घेवपाक. आमचें जें वायट आसा तें जेन्ना पयस जाता, पातक जेन्ना पयस जाता तेन्ना आमचे कुडीची मनाची भलायकी आमकां मेळटा. उदक निवळ कोत्ता. लूड शारान जें उदक व्हांवता हीच एक शुद्धी करपाची आमकां एक खुणा, निवळ करपाची. कितें निवळ कोत्ता? न्हयच फकत आमचे हात पांय मेळे जाल्यात ते, वा आमचे कुडीचो चिकोल आसा तो न्हू, तोच न्हू, पूण हें उदक एक आमकां खुणा भितरल्यान तावन आमचें जिवीत निवळ करपाक. हें भितरल्यान तावन नवसरणी करपाचें हेंच उदक आमकां हे मिसाचे भेटेनूय फावो जाता. देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता हें त्याच उदका भाशेन आमचें जिवीत नवसरूंक, आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा तें काडून उडोवंक. आतांच आमी म्हणलां त्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आसात. तुमच्यान जण एकल्याच्यान चिंतपाक जाता तुज्या जिवितांत कितें आसा तें काडून उडोवपाक जाय. तें काडून उडयल्या उपरांत म्हाका पेखोवणी मेळटली. लूड सायबिणीच्या मजतीन हांव बरो जातलो, हांव बरीं जातलीं. तें वायट, चूक, पातक काडून उडोवपाक जाय. तरीच कृपा आमकां मागुया. हें देवाचें उतर आमकां तें निवळ करपाक एक सयेक दिता. जाल्यार जेजूचें जेवण आमकां दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर तयार जाता तें आमकां घटाय दिता. खुशाल जावपाक, खुशाल जायात जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला. हीं सगलीं बरेपणां घेयात. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो एकदम गरजेचें, जितलेय पावटी आमी बरीं जाल्या, आमकां दुयेंस जालांच, कितलेच पावटी जालां, जितले पावटी आमी बरीं जाल्या देवाचो हात थंयसर पडे. व तुजेर दुयेंस येता तेन्नाय देवाचो हात थंयसर पडे. कितें तरी संदेश आसा तातूंतल्यान बरो संदेश घेवपाक आमकां एक सयेक. जाल्यार ही कृपा हे भेटेंत आमकां मागुया. आनीक एक पावटी जीं कोण बरीं ना तांचे पासत मागुया. आनी तांचे पासत माग म्हणटा तेन्ना प्राश्चीत गरजेचें. लूड सायबिणीन मागलां तें पेनन्स, प्राश्चीत.
तर प्राश्चीत आमचेच पासत आनी दुसऱ्या पासत आमी करूंक बो करून जेन्ना आमी कितें वायट करपाचें सोडटा तें आमच्यान म्हणपाक जाता हें म्हजें प्राश्चीत ह्या उमक्या मनशा पासत भेटयता, हे म्हजे त्रास, हे म्हजे कोश्ट ह्या उमक्या मनशा पासत भेटयता, उमक्या मनशाची बरी भलायकी पासत भेटयता आनी ताका फोड आसतलो. तर हीच कृपा आमकां मागुया आनी आमचें बरें जिवीत नवसरलेलें जिवीत ह्या आल्ताराचेर उबारुया. भेटून एक गीत घेऊया C42. तुझ्या उदाहरणात तुझ्या मागल्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदार सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदविदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लूट सायबिणीक नित्यांक वारमारीक आयज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणांची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या प्रभुवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उमताव, तुझे पुनर्शोधपण आमी परगट्टाव, तुझे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रेतुमीचे विस्तारले के पयसुपेचो उगडास कोऱ्यान लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमेव, आमच्या आदारी गोंडी बापाय सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कोर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पुडजडीत मुखाम आपणे फाव कोर. आमा समेस्तांची दया करा मागता आंकवा मरे देवाची मागीर सांगाती भाग्योन झुजाय जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सोरी काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगाताय महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भलायकी जाय नितळ जा. देवाचे कृपेचें उदक आमकां सदांचे सदां साक्रामेंतांतल्यान मेळटा, तर हेच पवित्र उदकान आमकां नितळ कर म्हूण मागुया. जेजूंचे कडल्यान प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. 「
सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मोनीस जालोय. सासा तुझे अवसर जाले आमचे मोठे बिराड करचे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मोनीस जालोय. सासा तुझे अवसर जाले आमचे मोठे बिराड करचे. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. प्रार्थुया. सर्गीचे बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पूर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख. आयज सांजे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, चिंबेलच्या लोकांन एके भाशेन तुमकां देव बरें करूं म्हणपाक लायलां. जें जैत तांकां फावो जालां आनी तुमी हांगासर मागतालीं, जितलीं जाणां तांचे पासत मागणें करतालीं तांकां देव बरें करूं म्हणलां. तशेंच 13 तारखेर चिंबेल हांगासर एक कार्म सायबिणीचे इगोर्ज आसा आदली, आनी थंयसर ती वर्साच्या वर्साक मीस करतात 13 तारखेर. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण दिलां 13 तारखेर फेब्रुवाराचे सांजेचे 4 वाजता चिंबेल हें कार्मेल सायबिणीची जी आदली इगोर्ज आसा थंयसर ह्या मिसाक येवन भाग घेवंक. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो.
पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ फातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणीन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो वतूर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचुताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज जेसू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचुताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज जेसू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचुताय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज जेसू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या माग करचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरचा आनी दोगी कोंदेली प्रार्थुया ये सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन सगल्या पिडेवंता पासत आनीक एक पावटी मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा आनी सूर्य आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावलो सोमिया आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्याचो प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं आमेन शेवटाक गीत घेवया T48 स
संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयगे काते हे वेळोळी सोबायतांतली सोबिनांतली निवार माये सुलोकिनी गांवार आमच्या गोरगोरानी ओ शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे आई आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शहरांतली आयगे काती एक